दुयेंसांतल्यान बरे करपाची आशा दाखोवन धर्मांतरण करपाक लायिल्ल्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी सडये शिवोले हांगासरल्या 5 पिलर चर्चेचो सर्वेसर्वा डॉमनीक डिसोजाक अटक केली। कुचेली रावपी प्रकाश कृष्णा खोबरेकार आनी खोर्ली म्हापशा रावपी निखिल शेटयेन पुलिशेन डॉमनिका आड लेखी कागाळ नोंदयली। धर्मांतरणाक विरोध केल्ल्यान डॉमनिकान कागाळकारांक धमकी दिली आनी धार्मीक भावना दुखयल्यो अशें कागाळीन नमूद केलां। ह्या कागाळीच्या आदाराचेर 2 गुन्यांव दाखल करून दुबावीत डॉमनीक डिसोजाक म्हापशा पुलिशेन बेरेस्तारा उसरा रातीं ताब्यात घेतलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला चालू आसा। मजगतीं डॉमनिकाची भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान अटके उपरांत ताची भलायकी तपासपाक म्हापशा पुलिशेन ताका म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। नवे 40 कोटीचे राजभवन राज्यपाला खातीर न्हय तर हे दिल्ली सावन गोंयांत येवपी म्हत्वाच्या लोकांक खातीर आसा अशी माहिती आपणाक मेळिल्ल्याचे विजय सरदेसाय सांगता। भाजपा सरकारान पयशांचो वापर करतना बारीकसाणेन चिंतूंक जाय। सध्या गोंयची आर्थीक परिस्थिती साप्प बाबत आसा, तातूंत लोकांक गरजेचें कितें हाचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय। गरजे शिवाय प्रकल्प बांदप हे सरकाराक म्हारग पडटले, देखून सरकारान पयशांचो वापर करतना विचार करचो अशें विधान विजय सरदेसायान केलां। गोंयच्या दर्या देगांचेर टार बॉल्स येवपाचें प्रमाण दर वर्सा वाडत आशिल्ल्यान तांचो सैमाचेर खूब वायट परिणाम जाता। ते खातीर हाचेर बेगीनूच उपाय काडचो पडटलो अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें केलां। गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्या देगांचेर आयिल्ले टार बॉल्स नितळ करपाचें काम सरकारान सध्या सुरू केलां। तशेंच ह्या टार बॉल्साचे नमुने घेवन ताची चांचणी करची अशें गोंय प्रदूषण मंडळान सांगलां। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन बेरेस्तारा सांजे दक्षिण गोंयच्या आरोशी दर्या देगेची पळोवणी केली। ह्या वेळार नुस्तेमार खात्याचे अधिकारी, पर्यटन खात्याचे अधिकारी तशेंच प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले। गोंयांक उदका पुरवण करपी तशेंच गोंय आनी महाराष्ट्र राज्याचो जोड प्रकल्प आशिल्ले तिळारी कालव्याची सुमार 250 कोटी रुपया मोडून नव्यान दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें दिल्या। दिवचल मालांतल्या आमटाणे धरण आनी साळबांदाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री शिरोडकर हाणें ही माहिती दिली। धरण वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री शिरोडकर हाणें आमदार आनी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन धरणाच्या विकासा विशीं आढावो घेतलो। धरणांत उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाचे नदरेन नियोजन करचे अशे निर्देशय उदका स्त्रोत मंत्री शिरोडकर हाणें अधिकाऱ्यांक दिले। सांखळेचे नवे नगराध्यक्ष म्हूण राजेश सावळ हांची निवड जाल्या। बेरेस्तारा जाल्ले वेंचणुकेंत राजेश सावळ हे 7-8-6 अशा मतांच्या फरकान वेंचून आयले। तांचे प्रतिस्पर्धी यशवंत माडकार हांकां 6 मतां पडलीं। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी हे पालिकेचेर विरोधी गटान परत आपलो शेक दवरीत ही पालिका आपल्या ताब्यात दवरली। राया पार्सेकर हांणी नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ही सुवात रिती जाल्ली। तशेंच नवो नगराध्यक्ष वेंचून हाडपाक बेरेस्तारा पालिका मंडळाची बसका आपयल्ली। हे बसकेंत सत्ताधारी गटाचे राया पार्सेकर हांचे सयत राजेश सावळ, धर्मेश सगलानी, आन्सिरा खान, कुंदा माडकर, ज्योती ब्लॅगन आनी राजेंद्र आमशेकर, जाल्यार दुसऱ्या गटाचे यशवंत माडकर, आनंद काणेकर, दयानंद बोरयेकर, ब्रह्मा देसाय, रश्मी देसाय आनी शुभदा सावयकर मेळून 13 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले।
गोंयांत जर गोंयकार दिसपाक जाय जाल्यार कोंकणी भास गरजेची अशें विधान विजय सरदेसायान केलें. गोंयांत काम करपाक कोंकणी भास ही गरजेची हें भाजपा सरकाराक कळपाक जाय. गोंयांत काम करप्याक कोंकणी भास कळपाकूच जाय. गोंयांत शिर्वीस करप्याक कोंकणी भास सक्तीची आसपाक जाय. मुख्यमंत्री मालवणा वचून कोंकणी भाशेचो जय जयकार करता खरो, मात तिका गोंयांत फावो तो मान कित्याक मेळना असो प्रश्न विजय सरदेसाय करता. सरकारच्यो इलेक्ट्रीक बसीस केंद्रीय सरकारान दिल्या म्हणटात तो खऱ्यांनी केंद्रीय सरकारा कडल्यान दिल्ल्यो नासून ईव्ही ट्रान्सलायन ह्या कंपनी कडल्यान कंत्राटी पद्दतीचेर घेतल्या असो आरोप खासगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हाणें केला. 75.87 रुपया प्रति किलोमीटर फारीक करून ह्यो बशी कंत्राटाचेर हाडिल्ल्याचें सुदीप सांगता. ह्यो बशी हाडून सरकाराक 72,82,445 रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. देखून बाकीच्यांनी पोटां भरचे परस गोंयच्या लोकांची म्हळ्यार खासगी बशीकारांचो विचार करून सरकारान संवेदनशीलताय दाखोवची अशी विनवणी सुदीप तामणकरान ह्या वेळार केल्या. गोंयांतल्या रस्त्यांचेर गाडयांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाता ती उणी करपा खातीर न्हंय येरादारीचो मार्ग वाडोवपाचो विचार सरकारान केला. खोलायेन अभ्यास करून ताचेर योग्य तो निर्णय घेतलो अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. रस्त्या वयली येरादारी आनी ताण वाडिल्ल्यान तातूंत आवाजाचें प्रदूशण जाता. देखून प्रदूशण आनी रस्त्या वयली येरादारी कमी करपाचो हेत आसा अशें ताणें सांगलें. कर्नाटकाचे काँग्रेस मुखेली डी.के. शिवकुमार आनी तांच्या वांगडा आड ईडीन चार्जशीट दाखल केल्या. ही चार्जशीट शैल कंपनी वरवीं केल्या. मनी लॉन्ड्रिंग आनी ताज्या सारक्या हेर वेव्हारा संबंदी 2018तल्या केशी कडेन संबंदीत आशिल्ल्याचें कळटा. हो लोकांक कडेक काडपाचो सत्ताधारी पक्षाचो यत्न, जाचे विशीं ते कितें तरी राजकीय वाद तयार करतले असो भंय आसा अशें शिवकुमार हाणें फुडल्या वर्सा जावपी कर्नाटका विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सांगलें. हाचे पयलीं ईडीन 2017 वर्सा शिवकुमार आनी ताचे संबंदीत लोकां कडेन सुमार 64 जाग्यांचेर दाब घातिल्ली. तातूंत बेहिशोबी वट्ट 10 करोड रुपया जप्त करून गुन्यांव दाखल केल्लो. श्रीलंकेक हाचे आदीं आमी मजत केल्या आनी हाचे फुडें आमी आमच्या शेजारी देशांतल्या लोकां फाटल्यान उबे रावतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चेन्नय हांगा बेरेस्तारा सांगलें. भारत लोकशाय स्थिरताय आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारपा पासत श्रीलंकेक पालव दितलो अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें. सुमार 31,500 करोड रुपयांच्या 11 प्रकल्पाचो बुनयादी फातर दवरपाच्या कार्यावळी वेळार ताणें हें वक्तव्य केलें. श्रीलंका कठीण काळांतल्यान वयता हें सगळ्यांक खबर आसाच. तुमकां सगळ्यांक ताचो हुस्को आसा अशी म्हाकाय खात्री आसा. श्रीलंकेचो एक लागींचो इश्ट आनी शेजारी म्हूण भारत देश तांकां आर्थीक आदार, इंधन, अन्न, वखदां आनी हेर गरजेच्यो वस्तूंच्या आदारा सयत श्रीलंकेक आदार दीत आसा अशेंय ताणें सांगलें.
अटल सेतू पुलाचेर वाहन चालकांकडल्यान व्हड प्रमाणाचेर येरादारी नेमांचें उल्लंघन जाता। वेगाची मर्यादा आसतना लेगीत वाहन चालक अटल सेतू पुलाचेर वाहनां खूब गतीन चलयतात। ह्या कारणाक लागून पुलाचेर अपघात जातात। हाचेर नियंत्रण येवचें म्हूण येरादारी पुलिसांनी स्पीड रडाराचो आदार घेवन येरादारी नेम मोडपी वाहन चालकांक दंडात्मक कारवाय करपाची मोहीम हातांत घेतल्या। ही मोहीम बेरेस्तारा सावन चालीक लायल्या। वेग मर्यादा मोडपी वाहनांची नोंद ह्या स्पीड रडाराचेर जातली। ते उपरांत संबंधीत वाहन चालकाक थंयच आडावन ताका घरात चलत धाडून दंडात्मक कारवाय करतले, अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिली। म्हापसा मामलेदार बिल्डिंगेच्या वाठारांत इलेक्ट्रीक मोटारीक आनी मोटरसायकलींक चार्ज करपाक लायिल्ल्या चार्जिंग पॉयंटाचेर मशीन सध्या धूळ खायत पडला। लोकांक हे मशीन खंय आसा तें लेगीत ना कळपाची परिस्थिती ह्या मशिनाचेर आयला। मशिनाचे चौशी वाटेन जाळकुट्यो वाडल्यात, तशेंच ताच्या मुखार लोकांनी गाडयो पार्क केल्ल्यान हें मशीन लिपता। हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। साठ वर्सां पिरायेच्या आनी 60 वर्सां वयल्या ज्येष्ठ नागरिकांक गोंयांत सगळ्या भलायकी केंद्रांत कोविड-19 वाशीन बुस्टर डोस दितले। हे वाशीन सोमार, बुधवार आनी शुक्रार सप्तकाच्या 3 दिसांत मुफ्त भलायकी केंद्रांत उपलब्ध आसतले, अशें वाशीन विभागाचे मुखेली डॉक्टर राजेंद्र बोरकारान सांगले। तशेंच भलायकी संचालनालया कडल्यान हर घर दस्तक अभियान जातले। ह्या अभियानात भलायकी खात्याचे अधिकारी दर एका घरांत वचून 60 वर्सां वयल्या नागरिकांनी बुस्टर डोस घेतलो काय ना हाची पळोवणी करतले, अशें डॉक्टर बोरकारान सांगलां। मडगांव पालिकेन सोपो कंत्राटदाराक दिल्ली 32 लाखांची सवलत बेकायदेशीर आसा असो दावो करीत शॅडो कावन्सिलान मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांक निवेदन दिलां। हो प्रकार म्हळ्यार सरकारी तिजोरीचो लूट, ते खातीर ह्या बेकायदेशीरपणा आड सरकारान बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी केल्या। माहिती हक्क कायद्या खाला आपणाक ही माहिती मेळ्ळ्या अशें आदले नगराध्यक्ष आनी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनोन म्हणलां। सोपो घेवपी कंत्राटदारान बरेच मोठे गुड्डिलासाव केला, तशेंच गुड्डिलासाव केल्ले पयशे कंत्राटदारान फारीक करचे अशेंय ताणें म्हणलां। फाटल्या शेनवारा म्हापसा कुचेले अपघात जाल्ल्या स्विफ्ट गाडयेचे 4 टायर तशेंच स्टेपनी सीडी प्लेयर चोरून व्हरपाचे प्रकार घडला। ह्या वाठारांत रातीक काळोख आसता, त्या खातीर चोरांक चोरी करपाक सोंपें पडलें अशें मत थळाव्यांनी व्यक्त केलां। ह्या विशयाची पुलिसेन नोंद घेवची अशी मागणी थळावे लोक करतात।
भाजपाच्या कायदो विभागा वतीन करियर गायडन्साची कार्यावळ आयज तुये पंचायतीन जाली। इयत्ता 8वी, 10वी, 12वी आनी पदवीचे शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर, मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे तशेंच तुये पंचायतीचे पंच आनी सरपंच हाजीर आशिल्ले। धारगळ वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक पायपां घालतना शेवाळ्यान उदकाची पायपलायन फोडली, ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले। पयलींच पेडण्या मालांत लोक उदका खातीर वळवळे काडटात आनी हाचेर सगळ्यांनी दुर्लक्ष केलां। फाटले 5 दीस जाले पेडण्या वाठारांत लायट नाशिल्ल्या कारणान उदकाचो खूब उणाव आसा आनी हजारांनी लिटर उदक फुकट वयता। हाचेर सरकारान तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष दिवचें आनी फुटिल्ली उदकाची पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी थळावे लोक करतात। चिंबला 4 रस्त्यार काल जाल्ल्या अपघातांत सोंपिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकाची कूड ताच्या फामिलीन घेवंक न्हयकार दिला। चिंबोलेचे 4 रस्त्या वयल्यान जावपी येरादारी सुरक्षीत जाय मेरेन कूड घेवचे नात अशी शिटकावणी ताच्या चल्यांनी दिल्या। थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान ह्या वाठाराची पळोवणी केली। सोंपिल्ल्याच्या फामिलीक 25 लाख मजत दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी परतून एक फावट धरणे आंदोलनाक सुरवात केल्या। फाटीं मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार जाल्ल्या अंगणवाडी कर्मचारी आंदोलनात सुमार 1,500 कर्मचारी आसतना फकत ह्या 7 जाणांक कामा वयल्यान काडून उडयल्ल्या खातीर ह्या 7 जाणांनी धरणे आंदोलन करपाचें थारायलां। खूब फावटी मुख्यमंत्री वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचे मंत्री विश्वजीत राणे कडेन कागाळ करून लेगीत कोण कानामनार घेवपाक तयार ना। तांणी घातिल्ली फायल वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाची डायरेक्टर दिपाली नायक आनी डेप्युटी डायरेक्टर ज्योती देसाई मुद्दाम दामून दवरता अशें तांचें म्हणणें आसा। फाटीं जाल्ल्या आंदोलनात ताचो युनियन लीडर हृदयनाथ शिरोडकर हो काँग्रेसीचो लीडर आशिल्ल्या कारणान तांकां काडून उडयला अशें ताचें म्हणणें। बिरेस्तारा सकाळी फोंड्या नगरपालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीक नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी बुनयादी फातर घातलो। ह्या वेळार थळावो आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक आनी सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। फोंड्या वाठारांत एक मास्टर प्लॅन जावपाचो आसा आनी तो जालो जाल्यार उदरगत बऱ्या तरेन जातली। तशेंच जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान 100 कोटीच्या प्रकल्पाक मंजुरी दिल्या। तशेंच लोकांच्या मागण्या प्रमाण ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो यत्न आसतलो अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें।
सँक्शन कोटा दवरपाची तरतूद कितें आसा असो प्रश्न सरकाराक विचारल्यार शिपणावळ विभागा कडेन जाप ना. नाका थंय पयसो घालून सरकार कितें करपाक सोदता अशी टिका बैलपाडच्या पंप हावजाक विरोध करपी लोकांनी केल्या. दिल्लो कोटा आसा तोच घेवन ताचेर कितें तरी येवजण करची अशें पेडणेकारांचें म्हणणें. महाराष्ट्राचे उदका स्रोत मंत्री अभियंते हांचे कडेन उलोवणी करून तांणी दिल्लो उदकाचो कोटा गोंयांत कसो कामाक हाडूं येता हाचेर विचार करचो अशी मागणी पेडणेकारांनी गोंय सरकारा कडेन केल्या. खांडेपार तशेंच उजगांव पाळी गांवच्या खांडेपार माधय न्हंयेत जिलेटिनाचो स्फोट करून नुस्तें मारपाचे प्रकार हालींसारा बरेच वाडल्या. हाचो वायट परिणाम न्हंयेत आशिल्ल्या जिवांक तर जाताच, मात आतां न्हंय देगेर आशिल्ल्या घरांचेरूय अरिश्ट आयला. ह्या स्फोटांक लागून न्हंय देगेर रावपी लोकांच्या घरांक वेऱ्यो गेल्यात. दिवचले तशेंच फोंड्या भागांत पोलीस अदीं-मदीं ह्या जिलेटीन स्फोटांचेर गस्त घालतात. तरी लोक पुलिसांच्या नदरे आड हे स्फोट घालतात. ह्या लोकांक पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन धरून तांचेर योग्य कार्यवाही करची अशी मागणी उजगांव पाळी तशेंच खांडेपारच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. प्रतिकूल परिस्थितीक लागून कितलेशेच दीस एकाच सुवातेर आशिल्ल्या पावसाक परतून गती मेळ्ळा. फुडल्या 48 वरांत मॉन्सून दक्षिण अरबी दर्यांत पावतलो. मालदीव, कोमारीन, लक्षद्वीप, जुवे आनी भोंवतणच्या बंगालाच्या खाडींचो आस्पाव जातलो. केरळ, आसाम, कर्नाटक, अस्तंत बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशांत पावस सुरू जावपाक फावो तशी परिस्थिती आशिल्ल्यान फुडल्या 5 दिसांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो. तशेंच कोकण, मध्य महाराष्ट्रांतल्या मराठवाडा आनी विदर्भाच्या चडशा वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोंय राज्यांत मॉन्सूना पयलीं व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन डेंग्यू दुयेंतेच्या प्रमाणांत वाड जाल्ल्याची नोंद जाल्या. पावसाच्या दिसांनी दुयेंतीन वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सध्या वखद फवारणी सुरू केल्या. भलायकी खात्याची यंत्रणा सक्रीय जाल्ल्यान घराघरांनी जागृती पत्रकां वांटपाचेर भर दिल्या. ज्या गांवांनी डेंग्यूचे दुयेंती मेळटात थंय घराघरांनी फवारो मारचो अशी लोकांनी मागणी केल्या. आतां मेरेन वाळपय, कानोळे, मोरपिल्ला सारक्या वाठारांनी डेंग्यूच्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. डेंग्यूच्या आतां मेरेन 96 दुयेंती मेळ्ळ्यात आनी पॉझिटिव्हिटी रेट 51चेर पावल्या. डेंग्यू आनी मलेरिया दुयेंसां जळारींक लागून संक्रमीत जाता. ते खातीर भोंवतणच्या वाठारांत उदक सांठोवन दवरचें न्हय तशेंच सरभोंवतणी वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन सरकारान लोकां कडेन केल्या. बेरेस्तारा 18 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. 724 चांचण्या उपरांत 18 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 15 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.40%चेरूच आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,720 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,787 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 101 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,618 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,422 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले.